आज आम्ही प्रेस घेता। काल माजी आमदार दामू नायकान आमचे राजे विजय सरदेसायचे हे केले की ते दादागिरी करता आणि हेची गुंडागिरी तर चालू हा हांगा येवन हेल्था येवन ताणें दादागिरी केली आणि अशें केलें म्हणून ताणें काल प्रेस घेतला। आयज तेजे आमी कंडेम करता। एक सांगूंक सोदता पयलीं त्या प्रेस घेवन ताका सांगलेलें ताणें खूब उलयलेलें कितें प्रोजेक्ट आनी कितें। आयज ताका सांगपाक सोदता कितें आमी काल केला म्हणून आयज हेल्थान एक हें मारला पळय आमचे प्रेस मारला कितें हे जे आमचे शिपला कंपनी वेडा कंपनीचे कोण आसा पळय तेंचे वॅक्सिनेशन सद्या होल्डार दवरला। कित्याक काल आमी गेले म्हणून हो म्हाका दिसता म्हाका हो म्हणजे वेडा आमची कंपनी आहा हे शिपला कंपनीची हेंचे मोबायल आसा नाजाल्यार एक तर तेजे फातोडा तो म्हणटा पळय तो काल म्हणटा तो कित्याक आमच्या फातोडा थंय 4000 कितें तरी लोक आहा जे आमच्या शिपला कंपनी नाजाल्यार आनी खंयची कंपनी काम करता। म्हाका थंय गेले तो वोट बँक दिसता म्हाका अशें कितें तरी आसलें नाजाल्यार कितें तरी आसलें तेजे भितर कित्याक हो आमच्या गोंयकारां सोडून हो हेंच्या मोगान चड पडला। हांव म्हणना तेका दिवपाक जाय वॅक्सिनेशन तेका दिवपाकूच जाय पण आमी ती सरांक विजयान कितें म्हटलेलें कितें तेका दिता न्ही जाल्यार वेळना तुमी करा एक तेका वॅक्सिनेशन दिवपाचें सेंटर करा सगळ्यांक एक कंपनी कोण कोण काम करता तेका मेळों न्ही। आमी तेका हें म्हणूं ना हांगसर गोंयकार आमचे आतां 8-8 दीस जाले ते म्हणजे होल्डार नांव ना तेंचें अजून कित्याक हेंचे जाता दादागिरी हांगा हे येवन हांगा घेता दिवपाचें थंय गेले तेंकां सगळे कंपनीचे कोण कोण आसा तेंका दिवनी थंय। आमी काय म्हणूं ना आमच्या हांगा फातोड्याच्या मडगांवां सगळ्या भुरग्यांक आमकां चान्स पयलीं मेळटालो। तूं तरी पार्टीचेर बसता बाबा तूं एक बीजेपी पार्टी बसता बीजेपी पार्टी कितें आसता थोडी तरी एक तेंची ऑर्डर आसता पण ते कितें म्हणटा ना ही आमची परिकाराची पार्टी बीजेपी ताका लागून थोडे तुका तूं मारता तूं तुजी कापासां जाली जाल्यार इंडिपेंडंट बस मरे इंडिपेंडंट बसून पळय सारकें तुका कळटलें तुका ती कितली वोट पडटा ती। आमकां कोण पार्टी ना आमची विजयाची आमचे इंडिपेंडंट आनी 2017 आमी सरान गोवा वोट पार्टी केली आनी 3 जाण जिखले ही आमची हें आसा। तूं म्हणटा म्युनिसिपालिटी आपल्याक 3 जिखले तूं सरकार आतां गेलो 3 जिखले म्हणून कितें केलें तुवें हांगा सगळ्याक मिनिस्टर हाडले आमी इलेक्शनाक बसले आमी कॉन्सुलर 9 जाण येयले सौदातले पण आमी कोणा हाडूं ना आमचो एकटो सुप्रिमो विजय सरदेसाय सगळ्यांक हाडले 13 जाण 9 जाण हाडले आनी तुका तुजे सगळे कॉन्सुलरा कॅन्डिडेट जिखोवन हाडपाक ते सगळे व्हडले व्हडले मिनिस्टर हाडले बरें जिखोवपाक तेन्ना कितें जालें तुजें पण तुका सांगता तूं म्हणटा पळय आमी दादागिरी ना हे आमी काल दादागिरी केली ना कितें केलें म्हूण आयज वॅक्सिनेशन ते एकदम आमचे वेळा इंडस्ट्री सगळ्यांक होल्डार दवरले आनी आमकां आयज गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक जे आतां आमचे 18+ आसा तेंकां सगळ्यांक मेळटलें बेगीन बेगीन। आता दामू नायक म्हणटा कोविड केअर सेंटर कोरोना म्हणून विजय सरदेसाय आणि तेजे जे मनीस जे सपोर्टर आसा तेय बी फेसबुकार घालता सोशल मिडियाचेर की फातोर्डा आमदारान कोविड केअर सेंटर खंयच करूना पूण म्हाका दिसता ते जेन्ना उलयता तेन्ना सारकी तेंच्यांनी खबर काडपाक जाय कित्याक जेन्ना कोविड केअर सेंटर म्हणटा कोविड केअर सेंटर ऑलरेडी 2 जाल्ले आसा एक मडगांव आणि एक फातोर्डा। मडगांव मनोहर परिवार इंडोर स्टेडियम आणि फातोर्डा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचे सगळे प्रिपरेशन जाल्ले आहा। आता गव्हर्नमेंटान सपोर्ट करपाक जाय की तेमी डॉक्टर आणि जे नर्सीस आसाय ते हेल्थ डिपार्टमेंटानसान धाडपाक जाय नाजाल्यार फाल्यां ते कितें करतले कोणे आमी प्रायवेट डॉक्टर किंवा नर्सीस दवरले जाल्यार आनी कोण मनीस बाय चान्स कितें जालें वय सगळें जालें जाल्यार ते म्हणटाले आमचेरूच घालतले सराचेर सो तेमी ते हेल्थांतल्यान आमकां डॉक्टर आनी नर्सीस दिवपाक जाय। हांव नकळो कित्याक गव्हर्नमेंट वेळ करता तो कित्याक हे पेंडेमीक सगळ्यांकूच गरज आहा सो सगळ्यांक आमी सरान आमचो सदांच म्हणटा हे कोविड हितून आपणूय सदांच हातभार लावपाक रेडी आस म्हण हेजेर कोणें पॉलिटिक्स करचें न्हू म्हण आनी जे भाशेन ते उलयतात आमचे सर केन्ना पॉलिटिक्स करपाक सोदिना। सेकंड थिंग म्हणल्यार आतां दामू नायका सांगपाक सोदता डेप्युटी कलेक्टर आसा कलेक्टरा कडेन पयलीं सारकी खबर घे जाणबाय घे की जेन्ना कलेक्टरान मिटींग जाली आनी आमचो विजय सरदेसायान तांकां एक सजेशन दिल्लें सांगलोलें की जे सगळे पोलिंग स्टेशन आसाय पोलिंग स्टेशनाचेर सगळ्या वॅक्सिनेशन सेंटर म्हूण कर आनी सगळ्या वॅक्सिनेशन करून घेया म्हूण ते भाशेन जर केलें जाल्यार सगळ्यांक खबर जाता आसलें इवन आमी
काउन्सिलर तेजे काउन्सिलर कोण आसा ते सगळे मुखार सरून करपाक जाय आसलें आमी रेडी आसा हेल्प करपाक काल आमच्या सरान सांगले ते भाशेन आमी सदांच रेडी आसाय आमी इलेक्शना टायमार देखून लोकांगे घरांत गेल्ली आसाय सो हे करपाक आमकां व्हडलें कांय ना पण सरान आमचे सांगलें की सगळे फातोर्डा किंवा सगळे पोलिंग स्टेशन आसाय तितले पोलिंग स्टेशनाचेर तुमी वॅक्सिनेशन करपाक स्टार्ट करा ते विदिन नो टायम जाताले न्हू 1-2 दिसां भितर इलेक्शन करपाक आसता इलेक्शन करता आसतना वोटर्सां सगळ्यांक वोटिंग करपाक मेळटा ते भाशेनूच तो वॅक्सिनेशन केलें आयज सगळो फातोर्डा लोक जावं गोंयचो लोक सगळे ते भाशेन जाताले आनी हे एक आतां हेल्थान लायनी रावपाक पडटा ते भाशेन जावचें नासताली काल आमी आतां दामू नायक म्हणटा ती वचून स्टंट केलो म्हणून आमी तो स्टंट करूं ना कित्याक आमची जे कलिगान सांगले ते भाशेन आमी कोणाचे अगेन्स्ट नाय ते सिपला तेंची केलो म्हणून बी आमी अगेन्स्ट नाय आमी पूण फर्स्ट प्रेफरन्स आमची फातोर्डा लोकांक किंवा गोंयकारांक दिवपाक जाय आनी तेंचे तर थिंग आसा सिपलान तेंचे जाग आसाच सो तेंकां थिंग केलो म्हाका कांय व्हडलें ना न्हू सो ते पयलीं समजपाक जाय ओके बेश्टें मेळ्ळें म्हणून कितेंच उलयलें आनी खंयचे सब्जेक्ट घेयले आनी कितें उलयलें म्हणून ना पयलीं सारकी थरली स्टडी करपाक जाय आनी मागीर पयलीं सारकी खबर काडपाक जाय आनी मागीर उलोवपाक जाय इवन आमच्या सरान तेंकां दिल्लें की सांगलें की आपली जे गोंयकार घर आसा ते वॅक्सिनेशन सेंटर कराय म्हणून कोणेच ते भाशेन आपलें ऑफिस दिवं ना पूण आमच्या आमदारान पयलें सांगलें की आपली जे गोंयकार घर आसा ते कोविड एका वॅक्सिनेशन करपाक रेडी आपूण दीत म्हणून सो तेन्नाय बरें जातालें